भयणीन भावनो, जेजूक जितले आमी आजीर जावन जियेतल्या तितले आमचें जिवीत भियेनासतना आमी जियोंक लागतल्या. आमी तर जेजूच्या एकवटान आसत जाल्यार आनिकूय ताळण्यो आमकां येतल्यो, कित्याक देंवचार आमकां ताचे सुरशिलो काडूंक सोदता. पूण आमी ताकाच चिटकोन रावत तर आमचें सगळें बरें जातलें. पयल्या वाचपान आमकां तें कळीत केलेलें आसा आनी दुसऱ्या वाचपान जेजू आमकां सांगता, तुमी कितें उलोवंक जाय, कितें करूंक जाय तें तुमी भियों नाकात. बापाचो आत्मो तुमकां तें सगळें कळीत करतलो. तुमकां तें धुमाडां दीत, पूण तुमी थीर रावात, जेजूच्या एकवटान रावात आनी बाकीचें सगळें थारार येतलें. हे भाशेन सगळे सांतां भक्तांनी आपलें जिवीत जेजूच्या एकवटान कुरपेन भरून जियेले आनी ताका लागून शेवट पर्यंत जिबे ओ मेले, ताका मारून उडयले, ते सदांच जेजूच्या एकवटान मेले आनी जियेले. तर हे भाशेन आमचें जिवीत जालेलें आसा तें उदीक जावचें आमी आतां ह्या मिसांतल्यान मागया. आमकां देवानी कृपा दिल्या पुरो म्हणून. आतां थोडो वेळ आमी जेजूच्या एकवटान सारया. सगळीं जाणां आत अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत बरोवन येता आनी सगळें आमचे भितर आहा तितलें आपणाचेर ओडून काडच्याक आमी ताका तें सगळें ओपून दिवया. सुस्कार भायर सुट्टना जेजू 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 म्हणत रावया सुस्कार काबात जाय पर्यंत. आनी हे परी भितर आसा तितलें बरें आनी वायट भायर काडून ताचेर दवरलें म्हणटो तो ताचेर आशिर्वाद घालून बरें तें अदीक बरें करून दितलो. वायट आहा तें काडून आपलें बरेंपण आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत बरोवन आमी तो अणभव घेवन जेजू सारकी अदीक आनी अदीक परजळीत जावंक लागतलें. जेजू आर्गान दिनवास तुका. आयज इतलो गोंयांत पावस पडटा की खूब जाणांक त्रास जातलो. खूब जाणांक अडचणींत पडोन तांकां आदार आसचो ना. तांचो सगळ्यांचो आमी उगडास करता ह्या मिसांतल्यान. गोंयच्या साहेबान गोंयच्या पांयन तांकां सगळ्या जाणांक आलासो दिवचो आनी कोण ना कोण तांचेशी पावून तांकां बरेंपण फावो करचें म्हणून आमी तांचे पासत मागता. त्याच प्रमाणे संवसारांत शांती अदीक वस्तू विस्तारच्याक तुजे कडेन आमी विनंती करता.